दवरला त्या खातीर कोण जो मेळटा पळय न्ही ताका सस्पेंड करून ते टर्मिनेटूय जातले. बाकीच्या सगळ्यांक धरपाचो प्रयत्न. नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां खबरो विस्तारान. एसीपीन आम आदमी पार्टीचे फुडारी तशेंच दिल्लीच्या आदले उदका स्रोत मंत्री सत्येंद्र जैन सयत 6 आरोप्यांक अटक केला. एसटीपी अपग्रेडेशन टेंडरांत अनियमिततायेचो आरोप तांचेर आसा. टेंडर अटींत बदल घडोवन स्वताक फायदो करून घेतिल्ल्याचो आरोपूय तांचेर आसा. टेंडरांत अशा पद्दतीन अटी घाल्ल्यो जाका लागून प्रतिसर्तकांक खूब त्रास सोंसचे पडले. एसीबीक ईमेल आनी इलेक्ट्रॉनिक पुरावो मेळिल्ल्याचो दावो तांणी केला. 1.52 कोटी रुपयांचो कथीत मनी ट्रेलाची चवकशी जाता. युरोट्रॅका कडल्यान जोडिल्ल्या संस्थेचेरूय चवकशी करतले. फुडाऱ्यांच्या अटके उपरांत दिल्लीत राजकीय वातावरण बरेंच तापलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कॅसिनो विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना खंयच्याच नव्या कॅसिनोक आपल्या सरकारान परवानो दिवंक ना अशें स्पश्ट सांगलें. सद्याचे 6 कॅसिनो पोरने आसात आनी खंयच्याच नव्या कॅसिनोक कसलोच परवानो दिवचे नात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. कॅसिनोक आमी खंयचेंच लायसन्स दिवना. ओल्ड कॅसिनो जे आसा पळय तेज्या व्यतिरिक्त एकूय कॅसिनो आमी आनी एक्स्ट्रा लायसन्स दिवना आनी नवीन लायसन्स दिवचे ना. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी 84व्या वर्सुकी संमेलन आनी आंतरराष्ट्रीय साखर प्रदर्शनीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार साखर व्यापार संघटनेच्या वर्सुकी नियाळ पत्रिकेचें उक्तावण ह्या वेळार जालें. हातूंत ऊसाची शेती, कारखान्यांतली प्रक्रिया, तंत्रगिन्यान, नियोजन ह्या विशयावेले 81 संशोधन पेपर आस्पावीत आसा. भारत, नेपाळ, भूतानांत आशिल्ले साखर कारखान्यांत रिफायनरीज आनी डिस्टिलरीज हे विशींची खासा डायरेक्टरीचे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी विमोचन जाले. ह्या संघटनेचे वर्सुकी पुरस्कार वितरण कार्यावळ ह्या वेळार आयोजीत जाल्ली. साखर उत्पादन क्षेत्रांत भरीव योगदान दिल्ल्यांक ह्या वेळार भोवमानीत केले. ह्या कार्यावळीत उलयतना साखर उत्पादना वरवीं शेतकी मळार भरीव योगदान दिवपी देशाच्या अर्थवेवस्थेत हातभार लायता हाचेर मुखेलमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द ग्लोब, ये बात जरूर कहता है. तो शुगर के साथ साथ आपने जो इथेनॉल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और विच इज एन E20 जो पेट्रोल में ऐड कर रहे हैं हम E20 फ्यूल विच इज एन अगेन गिव्स द पुश फॉर द फार्मर्स. इससे आप अन्नदाता से आप ऊर्जादाता बन गए हैं, ये तो बात जरूर कहूंगा. और जो ऊर्जादाता बनने के कारण विच विल हेल्प फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन लॉन्ग रन, इसलिए मुझे लगता है जो ऊर्जादाता भी यहाँ पे आए हैं इनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि इससे विच इज एन वी आर वाइजली इंडियन इकोनॉमी में आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे यानी इथेनॉल E20 से, तो फिर इससे ज्यादा फायदा देश का और आप लोगों का भी हो जाएगा. बस मैं शुगर केन टू द बायो इकोनॉमी, ये जो कंसेप्ट और सब्जेक्ट पे आप लोग एक्सपर्ट और जो बात करते हैं हमेशा करते आए हैं, विच इज एन बेस है विच इज ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज की, वो ज्यादा इससे आगे हमें ज्यादा फायदा हो जाएगा. गोंय सरकारान तेहलकाच्या आदले संपादक तरुण तेजपाल हाका अजीवन कारावासाची ख्यास्त दिवची ह्या खातीर सर्वोच्च न्यायालयान याचिका सादर केल्या. एका बायल पत्रकाराचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात हालींच मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान तरुण तेजपाल हाका 10 वर्सांची बंदखण फर्मायिल्ली. ताच्या आड गोंय सरकारान खासा लीव पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयान सादर केला. हे विशीं अदीक माहिती गोंयचे एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. They have filed an SLP before the Supreme Court yesterday against the quantum of sentence imposed in this case. We are saying that the imposition of minimum sentence in this case is not justified
we have pointed out and raised 3 grounds basically. First ground we have raised is that passage of time cannot be a premium to the accused in this type of serious offences. Secondly, we have pointed out that this was not an isolated incident. This incident occurred on the second day also in the same situation, in the same premises. This offence took place, committed by the same accused. So it looks like there is no remorse insofar as accused is concerned. Thirdly, we pointed out that as far as this case is concerned, the victim has been so humiliated in the trial. The questions which are posed to her, which were in the nature of character assassination, and it looks like the accused did not have any further remorse even in the trial. There was a lot of pressure created on the victim to give up, and that appeared to be the attempt of the defense. And that is these 3 things we have pointed out to the Supreme Court, and we are demanding that maximum sentence should be imposed in this particular case. संसारिक छायाचित्र दिसा निमतान फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा वतीन खासा कार्यावळ आयोजित केली. ह्या वेळार ह्या संघटनेचो 19वा वर्सुकी दीस मनयलो. कला आणि संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान आयोजित ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतिल्लो. छायाचित्र पत्रकारिते वरवीं दायज संवर्धन तशेंच गोंयांत जावपी विकासाची जागृताय लोकां मदीं जावची अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सुचयलें. सगळ्यात पयली वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्यो हांव सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या निमित्तान एवरी इयर आमचे फोटोग्राफी असोसिएशन्स हे दर वर्सा अशा पद्दतीचे एक्झिबिशन हांगा घडोवन हाडटा. त्या बद्दल तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आमी जशें म्हणटा की फोटो स्पीक्स एवरीथींग. एखादी एक पेज बातमी वाचप आनी A4 सायजच्या फोटो पळयल्या उपरांत तें समजप, हाज्या वयल्यानच कळटा की ती पुराय बातमी कितें आसूं शकता. ती एका फोटो वयल्यान आमकां सगळ्या जाणांक दिसूं येता. म्हणून फोटो स्पीक्स एवरीथींग हें सातत्यान म्हणटा. आनी एका पेक्षा एक बरे फोटोग्राफ्स हे सातत्यान प्रेस मिडियांतले भाव सदोदीत हे हायलायट करता, हाडटा. आनी आतां तर ते सोशल मिडियाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात सगळी कडेन येवपाकूय लागल्या. हांव सगळ्या फोटोग्राफी असोसिएशनच्या मेंबरांचे खूब खूब अभिनंदन करता. ज्या भुरग्यांक तुमी थीम दिली स्मायली आनी तांच्यांनी वेगवेगळे फोटोग्राफ्स काडले, एकापेक्षा एक बरो फोटोग्राफ तांच्यांनी काडला. ह्या हातूंतल्यान तांच्याय कडेन आमी जाका म्हणटा की फोटोग्राफी ही कला तांच्या पर्यंत पावता. तांचेय बी सगळ्यांचे अभिनंदन. एडल्ट ग्रुपांतल्यान तुमी ज्यो थीम दिल्यो की बाबा रिलिजियस स्ट्रक्चर, आतां रिलिजियस स्ट्रक्चर आसल्या कारणान फोटोग्राफीच्या निमित्तान काय आसना, ती प्रिजर्व करपाचें काम हे खूब मोठ्या प्रमाणात जातलें. कोलवाळे सेंट्रल बंदखणीत गांजा घेऊन मेळिल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या GHRDCच्या गार्डाचेर खर कारवाय करून ताका निलंबित करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणात पुराय पुलीस यंत्रणा सादूर आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. अशा पद्दतीन आमी स्ट्रिक्टली विजिलन्स दवरला. त्या खातीर कोण जो मेळटा पळय न्ही ताका सस्पेंड करून ते टर्मिनेटूय जातले. त्या खातीर स्ट्रिक्टली विजील दवरून बाकीच्या सगळ्यांक धरपाचो प्रयत्न केला. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेर केल्ल्या टिप्पणीचेर गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी तिडक उक्तायल्या. काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांची पिराय आनी अणभव मतींत दवरून तांचो आदर करता, पूण अशी बेजबाबदार विधानां करची न्हय अशें दामोदर नायक हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार तांच्या वयाचो मान दवरून खरें म्हटल्यार तांच्यांनी अशी उतरां खरें म्हळ्यार उलोवपच न्ही. रिस्पेक्टफुली तांचें वय आनी बाकीच्यो सगळ्यो जर गोश्टी जाल्यो तितले तरी आमी सुसंस्कृत जाता, तांच्या वयाचो मान दवरतात. पण संघान जे आतां पर्यंत जे काम आसा, देशा बद्दलचे तांचे जी निश्ठा आसा आनी जे असंख्य करोडो कार्यकर्ते जे घडयल्यात आनी ते आतां वेगवेगळ्या हातूंत भितर देशाची सेवा करतात, तांणी आपल्या दोळगुडी दोळ्यांनी हें पळयल्लें आसा. संघ हो विचारधारेशी बांदिल्लो आसा आनी त्याच बरोबर तो कितें आतंकवादी संघटन न्हय तें किंवा देश विरोधक संघटन न्हय, तें संघटन. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 खबरापत्रांत. नमस्कार.